वक्रतुंड हळलो म्हणटा हॅलो ब्रदर धक्को करता बाय बाय ब्रदर एका परस हे एक बिलंदर गुरु हांचो मस्त कलंदर हे मस्त कलंदर हे मस्त कलंदर हे मस्त कलंदर हे मस्त कलंदर आई आई प्रोफेसर आयले तुम्ही तुमचीच वाट पळयतालें हांव आतां तुमी म्हाका ट्युशन दिवपाक शकचे ना कारण हांव चल्लें आई रेश्मा तुका कांयच जावचें ना कळ्ळें न्ही धीर धर रेश्मा तुका कांयच जावचें ना तें आतां तुमच्या हातान ना प्रोफेसर जें तुमच्या हातान आशिल्लें तें तुमी म्हाका दिलें भुरगे आमचो राजू Sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. नाका प्रोफेसर I'm very sorry. माफी मागू नाका कित्याक माफी मागतात जें म्हाका जाय आशिल्लें तें म्हाका मेळ्ळें मना सारको दादलो मेळप हाजे सारके दुसरे भायलेचे भाग्य आसना आतां तुजें आनी म्हाजें लग्न जावंक ना तो भाग वेगळो पूण तुमची निशाणी हांवें म्हाज्या पोटान जोपासली हेच म्हजें भाग्य तुज्या बरोबरचो रोमांस मोर पिसा सारको म्हाज्या मनाचेर फिरत आसा हांव तुमचे आभारी आसा प्रोफेसर हांव तुमचे आभारी आसा रेश्मा उठ नाका आई उठ रेश्मा कित्याक रेश्मा उठ रेश्मा हॉस्पिटल कित्याक आई ही जगपाक रेश्मा कोणा खातीर आई आनी कित्या खातीर जें म्हाका जाय आशिल्लें न्ही तें म्हाका मेळ्ळें आतां म्हाजी निमणी एकूच इच्छा प्रोफेसर म्हाका मरतना तुजी बायल म्हणून मरूं दी हे मंगळसूत्र आनी हो कुकमाचो डबो तुमच्या हातान भिवू नाका प्रोफेसर बायलेक भिवू नाका तुमच्या संवसारात विगो घालपाक आतां हांव उरचें ना माझे प्राण घुसमट्टा ते फक्त ह्या विधी खातीर आई फक्त ह्या विधी खातीर प्लीज प्रोफेसर प्लीज प्रोफेसर तुझ्या मनासारखें प्लीज प्रोफेसर Thank you, Professor. Thank you. Thank you. रेश्मा Reshma! रेश्मा Reshma! Reshma!
सुचले ती तुझी बाहेर म्हणूनच आणि म्हटलंय तुझी बाहेर म्हणूनच आणि म्हटलंय तुझी बाहेर म्हणूनच आणि म्हटलंय तुझी बाहेर म्हणूनच रेशमा गेले वो भुरगो दिवन गेले आता आता या भुरग्या आवयना दिपू भुरग्या आवयना आणि आणि तू काय भुरग्या म्हणून म्हणटा दिपू म्हाका पदरान घे म्हाका माफ कर घे पदरान घे हांव तुका गॅरंटी दिता दिपू की हेच्या फुडें त्या घरान तुका कसलो त्रास जावचो ना आई तें हें जग सोडून गेलें म्हणून तुमी हांगा आयल्या ना आई ना हांव पयलीं हांगा आयलो आई हांव रेशमाचो केन्नाच नाशिल्लो हांव घसरलेलो हांव मान्य करता शरिरान घसरलेलो पूण मनान हांव ताचो नाशिल्लो मनान हांव दिपूचोच आशिल्लो पूण आतां त्या रेशमाची कांय चूक ना ताका जर म्हज्यान ताचो भावी घोव दिसलो जाल्यार तें कितें करतली म्हणून आमी सगळे परिस्थितीचे गुलामच आसताय आनी ह्या परिस्थितीच्या चक्रांतूच आमी पंडावन गेले 3 जीव परिस्थितीचे शिकार जाल्ले 3 जीव पूण आतां रेशमाच्या वचपान आई 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 हांव दिपू घरा वचपाक लाय दिपू घरा वचपाक त्या बाबतीत हांव कांयच उलोवंक शकना दिपूक जाय तो निर्णय ताणें घेवचो तुका जाय तें कर बाय आई हांव वता ह्या ल्हानग्या जिवाक घेवन एका नव्या जिवनाक सुरवात करपाक पळयता आई मागच्यार पोटो घालून नवो अंक सुरू करप हाका जीवन म्हणटा न्ही आई आई म्हाका आशिर्वाद दिया
हो अंक तुझं सुखाचं जाऊ इतलीच माझी इच्छा. चल बाय, सुखी जा. चल. हो तयार झालेत एवढ्या